सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता सायमन आफोन्सो आनी फामील आपली बरी भलायकी पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इंतसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या पिटर आनी लुसी फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. दाबोली मारिया क्रूज, होली क्रॉस, एलिझाबेथ रॉड्रिगीस, देवस्वाग्रान फ्रांसिस्को कार्वालो, रेजना मुंदी हेलन कोरिया, आल्त दाबोली सेलिस्टीन थॉमस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. आमकां जण एकल्याक शांती मागुया आनीक आमची सगळीं चिंतलेलीं कामां देवाच्या हातान घालुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सव्य आसूं. भाव भयणीनो, पवित्र सभास चार्ल्स बोरोमियो ह्या धर्म अध्यक्षाची परब समारंभता. किरीत भाशेन आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी आमी पयले जागे सोदिना जावंक पूण खालतिकायेन देव दिता तें देणें म्हूण समजून आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या धर्मोध्यक्षा भाग्योन चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे सुबेचे निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं थांबोन आसतना तिचे रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताचेच मुखामोडाचो पोरजोर संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासणाच्या सासना. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, देवान आपले पोरचेक बारायली जायत जावं नजो तर हांवूय इज्रायली, आब्रामाचे सोस्तीचो, बेंजामिनाच्या कुळाचो नाम देवान आपले पोरचेक बारावंक ना. ताणें तिका पयलींच आपली म्हूण मानून घेतल्या. तर हांव विचारतां, तांचो पांय आडवो पडलो तो तांचे निसंतोन जावचे खातीर होय? ना की ना, पूण तांच्या गुन्यांवाक लागून ओन बावार्थ्यांक तारण मेळ्ळें आनी जुदेवांनी आतां उर्बेन तांची देख घेवंक जाता. तांच्या गुन्यांव संवसार ग्रेस जालो जाल्यार आनी तांच्या अविस्वाशीपणान ओन बावार्थ्यांक सुबां आशिर्वाद मेळ्ळो जाल्यार ती सगळीं भावार्थान भितर सोदतलीं तेन्ना कितलो अदीक व्हड फळ मेळचो ना. तुमचे जाणवाये विशीं तुमी मुरगटशात म्हूण भावा भयणानो हांगा एक गुपीत सोत आसा तें तुमी जाणा जाल्लीं म्हाका जाय. तें हें, इज्रायल परजेंतल्या थोड्यांचेर कुड्डेपण आयलें तें फकत ओन भावार्थ्यांचो आख्खो जोमो भितर सोरो पर्यान. तशेंच घडटूच आख्ख्या इज्रायलाक तारण मेळटलें. तर अशें बरयलोलें आसा, सियोनांतल्यान सोरवंडार येतलो,
जाकोबा कडसून तो ओबोगती पयस कोत्तलो. जेन्ना तांची पातकां काडून उडयतलो तेन्ना हांव तांचे कोडे हो करार कोत्तलो. शुभ वर्तमाना विशीं तांकां आनी देवाक पडना तें तुमकां लागून, पूण विंचून काडलोली पोरसां कशी देव आजून तांचो मोग कोत्ता. तांच्या पुर्वजांक लागून आपणे दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बोल्दो ना. देवाचें उतर हें जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सांडचो ना. जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सांडचो ना. सोर्वेस्परा जे मनशांक तूं उपदेश दिताय, जांकां तुजी समृद्ध शिकयताय, तो मनीस भागी. नोश्त्यांक फोण कोणोक जाता म्हणसोर ताका तूं विघ्नाचे दीस समाधान कोत्ताय. जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सांडचो ना. कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक सोडचो ना. आपणे विचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्यान निती पोरमणे जातोली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां तो मांडून घेतलोय. जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सांडचो ना. सोर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक पावूंक नासलोलो जाल्यार हांव रोकडोच नोकरांत ओगो पडटलो आसलो. म्हजो पांय निसोत्ता अशें हांव चिंततां तेच घडये तुजो माई मोग म्हाका सांबाळटा. सोर्वेस्परा. जबाब सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सांडचो ना. उद्गार सोय सोय सोर्वेस्परा, सोर्वेस्परा सोय सोय सोर्वेस्परा, सोर्वेस्परा सोय सोय सोर्वेस्परा, सोर्वेस्परा सोर्वेस्परा सोय सोय. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, 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 soy sorvespo tumci sove asu. Luca pormoni Gesù Cristaci शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिजेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागे जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले तें पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वोपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुज्यावून व्हड मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडयेक आपयला जाय आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो तुवें येवन तुका म्हणत तुजी स्वात ताका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस, तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलोल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयता आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत पवित्र सभेंत आमी वांटो घेता, आमच्या समाजांत आमी वांटो घेता आनी आमचे कुटुंबान आमी वांटो घेता. आनी कांय बरें आयचें शुभ वर्तमान आमकां एक देख दिता आमच्या जिविताचेर उजवाड घालून.
जिवितान आमकां सगल्यांक व्हडपण जाय, जिवितान आमकां सगल्यांक मान जावं, जिवितान आमकां सगल्यांक शाबासकी जाय. जेजू काय बरी आमकां म्हणटा खाल ती काय पयली गरजेची. आमी जायते फावटी पवित्र सभेन वावर करता. पवित्र सभेन आमकां जायते फावटी मिसाची मांडावळ करूंक सांगतात तेन्ना आमची मांडावळ आमी कशे तरेन करता ती आमीच पळोवया. जायते फावटी आमची सुरवातेची उतरां आसात, भावार्थेची मागणी आसात, वो दिनवासनेचे मागणी आसा, हें आमी करूंक सोदिना. आमी फकत वाचपा आसा ती पयलीं घेता. कित्याक थंयसर उदीक आमकां फोकस मेळटा. दुसरे सुवातेर आमचे पवित्र सभेन जायते फावटी घडयेक आमकां ह्या दिसांनी भोव करून आमचे पवित्र सभेंत आमी जाणा पवित्र गवळीक सभा आसा. ही गवळीक सभेन आमकां फुडारी वेंचून काडूंक आपयल्यात. आमी म्हणटा आमी वेचना कित्याक आमकां वेळ ना. घरांत वावर आसा, ऑफिसान वावर आसा, समाजान वावर आसा. म्हणटच दुसरो म्हाका इगोजे लागीं विचारिनाका. मी सायकलें जालें, म्हजी परंपरा हांवें केली. आनी काय बरें आज धर्मशास्त्री आनी फारिजीव जेजू कितें सांगतलो काय म्हूण तेडून पळयताले. कित्याक जेजून पळयले वयले वयले सुवात्यो जागे ते घेवंक बसोंक रावताले. आमी तशींच करता. आमी तर मातशे PPCचे सॅक्टर लिडर, आमी तर युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स, आमी तर खंय वांगडी, आमकां जाय मिसाक वेता तेन्ना लोकांनी मुखार बसयलोली. हें धोरण आमचें सारकें न्हय. कित्याक जायते फावटी घडयेक सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला हो ब्रीद जेजूच आमकां दिता. आमच्या जिवितांत तो जायना. आनी हाका लागून आयचो जबाब अंतर गितान आमी अशें काय बरें म्हणलां, सर्वेस्पोर आपले पोरचे कदींच सांडचो ना. कित्याक सांडचो ना? जो मनीस आपल्याकूच खालतो कोत्ता, जो मनीस आपूण सेवे चाकरेचें मोन दाखयता, तो उदीक देवा मुखार पुरतो. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा आपणाकूच खाला उडयतलो कोण आपल्याक उंच काडटा पळय तो, पूण जो आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी हे जिवितान आमी घेवंक गरजेचें. कित्याक आमच्या उद्गारान म्हणलां म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कितें शिकात म्हणटा जेजू? हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. हें शांतपण आमच्या जिवितांत कदींच आसना. म्हाका तर कोणें आमंत्रण दिलें, म्हाका जाय मुखार बसलोलो, दिना हांव तांची टिका करतां, क्रिटिसिजम करतां, तांची लॉज काडटां आनी हांव येतां. म्हाका तर बरें स्वागत मेळोना, हांव म्हणटा बरें न्हय आसलें फंक्शन. म्हाका तर बरीं उतरां तीं दिनात, जंय आमंत्रण आसलें पावण्यागेर, हांव पावणो कसो गेल्लो आनी ताणें म्हाका आमंत्रण दिलें जाल्यार भाव भयणीनो तांची हांव सगल्यांची लॉज काडून येता. हें आमचें धोरण. आज जेजू म्हणटा तुमी पयले जागे सोदिनाकात, वचात आनी युक्त जागो आसा तो वेंचून काडात आनी बसात. समाजानूय तशेंच. आमकां जाय समाजान आमी लिडर कशे जाल्ले, आमकां जाय समाजान आमकां वेंचून काडलेले कशे पंच जावं सरपंच जावं MLAs. पूण कितें आमचें मन हें जेजू आज आमकां सांगता. तुमकां तर उंचले जागे तुमी सोदूंक भोंवनाकात, पूण निमाणें आसा ती सुवात सोदात. कित्याक तातूंत सेवे चाकरेचें मन आसा, तातूंत शांतताय आसा, तातूंत ल्हानविकाय आसा. तर आमकां हेंच मन आयच्या दिसाक उदीक आनी उदीक दी म्हूण मागून घेवया.
म्हज्या बाबा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा आमच्या सासणीक गवड्या बागेवन चार्ल्स तुजे पोरजेचो गवंडी आपणा पासत आपले पोरजे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवंडी कुर्बा आनी हें सुगूण तुवें वाडयली तशेंच आमच्या गवंड्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज तें सुगूण वाडय. हें आमी वाडून आमचें जिवीत फळां बरीत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कार्यांसो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो चार्ल्स बोरोमियो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरुमूक तुजे पवित सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासा करात. Babartacu gut porgotuja. Somiacie słowami o udokata, a niega czystne pijeka. Ty klejkoty, tu wojmowali są, a my tu cię morat porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तार लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां
चिस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती चोपुती बागेन सुसे बागेन धरून तान सूर काडी तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. दोर दिसाक आमी खालतिकाय आपणावन देवाचो वावर सेवेच्या मनान करून समाजाचो वावर उदीक समाजाक फायद्याक पडटा तसली सेवा आमी दिवंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन खतखत्यान धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायट सर्वेस परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुमतां म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुवें वेचून काडलेल्या गोवड्या बागयोन चार्ल्सान आपल्या मुण्यारपणान विस्वाशीपणाच्यान प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी उमेदीची पोरचोडी देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वाशी रावंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत बरोवंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F13 पेज नंबर 91. F13. Kushal sodan sami moche, kushal gado sami rauche, mokachi vile pospore, babunachi vile pone, amchikata koshedada, titorame pore uta. Baba